यूथ ऑफ जीज व्ह्यूवर्सांक नमस्कार. आज ही 22 जनवरी आमगे सगळे देशांत अशा सकड हिंदू बांधवांक एक अत्यंत खुशी दिवस. ह्या संदर्भेरी मंगळूरांतू मस्त कडेन मस्त देवस्थानांतू विंगड विंगड टायपारी सेवे चलतस. भजने सेवे असो येत, मागीर महामंगळारती असो येत, अन्नप्रसाद असो येत, ह्या पुरे मस्त पुरे सेवे विंगड विंगड देवस्थानांतू चलतस. तसलेच एक आज सेवे चलत अशें देवस्थान काही म्हळ्यार विठोब देवस्थान. मंगळूराच्या विठोब देवस्थान रस्त्यान तशें तसलें विठोब देवस्थानांतू आज मस्त पुरे अरेंजमेंट्स केलेले आसा. त्या एकच तुमकां दाखवत असेल प्रयत्न आमी आयच्या व्हिडिओन करूं असेल. सफलास्तु मनोरथाः. ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु. इष्टदेवताः कुलदेवताः सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. स्मुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतान् नामानि अपडे शृणु. विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देहिं स्मरामि. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविद्योपुत्रधर्माणि धर्मधर्ममा सर्वेश्वरम्बकारेषु प्रेयश्रीभुवनेश्वरादेवादिशन्दनस्यतिं ब्रह्मेशान जनार्दनः. ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः. वायुभारतीभ्यां नमः. उमामहेश्वराभ्यां नमः. शचीपुरन्दराभ्यां नमः. वसिष्ठानन्ददेभ्यां नमः. दुर्गाय नमः. क्षेत्रपालाय नमः. वास्तुपुरुषाय नमः. त्र्यंबकाय नमः. भयंकराय नमः. मातापितृभ्यो नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. ग्रामदेवताभ्यो नमः. स्थानादेवताभ्यो नमः. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः. सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु. देवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. समचरण सरोवरं सान्द्रनीलाम्बुदामं जगन्निहितवाणि मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालाकन्दरं नेत्रं सदयदवलाः समिष्टनं चिन्तयामि. हस्तद्धेन कमले धारयन्तीं सुलीलया लक्ष्मीदेवी चिन्तये शङ्खचक्रहस्ते शुभ्रहणे सुवासिनी मम देवरं लक्ष्मीं सर्वसिद्धिप्रदायिनीं मा भुजङ्गेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागप्रचोदयात्. तन्मान्तागुरुवत्साक्षाष्टदेव श्रीपदी आचार्य श्रीमदाचार्य संतुले जन्मजन्मनी. स्वामी परमात्मा सक्कड देवालयागे प्रार्थना करून घेवचे. आयचे दिसाक हांगा विराजमान जावन पांडुरंग रुक्मिणी सन्निधानाचेर देवा तुगेल्या चरणार प्रार्थना करून घेताची. आमगेल्या ग्रामदेवतांचेर वेरी वेंकटेश्वर उदगास करून घे. तशी 18 पेंटेदेव मंजेश्वर मनंतेश्वरा उदगास करून घे. तशी हांगा परिसराच्या सकड आराध्य देवालो नागालो सकड उदगास करून घेवन विशेष जावन घेवन आमगेल संस्थान गुरुवर्यांगेलो मठ आराध्य देवालो उदगास करून घेवन विशेष आमगेले पीठाधिपती तेजेंद्र दत्त स्वामीगेले उदगास करून घेवन तशी तुगेल्या चरणारी आयच्या दिसाक प्रतिष्ठे घेवंक तसलो सीतापती रामचंद्र उदगास करून घेवन देवा चरणार भक्तीन प्रार्थना करून घेतात. विशेष जावन घेवन आमगेल्या देवळांत तुगेल्या सन्निधानाचेर कसंगी तुगेल्या सानिध्य अभिवृद्धी खातीर जावन घेवन विशेष आजी आमगेल्या अयोध्यान जेवता तसले राम मंदिराचे रामालय एक प्रतिष्ठा महोत्सव आयच्या दिसाक अभिजन मुहूर्तार चलचे आसता. त्या सगळे कार्य चंद रितीर जावका कसंय त्या कार्याक विघ्न येवच्या मुखारसून रामालय परिपूर्ण अनुग्रह आशीर्वाद आमगेल सगळे देशाकचे जावका लोकाक कल्याण जावका म्हणून खातीर जावन घेवन सकड देवळांत विशेष आराधन कोरका म्हणून आमकां आदेश आयले. त्या प्रकार आमगेल प्रधानी नरेंद्र मोदीन विशेष जावन घेवन आमकां आदेश केला. जाल्यार आदेश कोरका म्हणाले हे प्रश्न ना म्हणटाना आमी जाल्यार आमी स्वता कोरका म्हणाल जाल्यार विशय आमकां मना येवका म्हणाल खातीर जावन घेवन आमी विशेष चिंतन करून घेवन आमगेले आडळित वर्ग तशीच सकड भजकवृंदान ओटुमेळ घेवन तुगेल्या सन्निधानांत आयच्या दिसाचे रामोत्सव पर्वकालाचेर जावता तसले हे कालांत तुगेल्या सन्निधानांत विशेष जावन आशिल्ले आराधन कोरका म्हणून आमी संकल्प केलेलो देवा. त्या प्रकार आयच्या दिसा प्रार्थना करून घेवन विशेष जावन घेवन तुगेल्या सन्निधानाचेर पवमान कलशाभिषेक तशीच पुळकाभिषेक शियाळाभिषेक दुग्धाभिषेक हे सगळे पंचामृताभिषेक हे सगळे करून घेवन तुका प्रसन्न पूजा कोरका म्हणून सांगून घेवन आमी संकल्प केला. तशी विशेष हांगा संकीर्तना सेवा जेवचे आसा. तशी तुगेल्या सन्निधानांत आमी गंतून घेतलेले जाल्यार मस्त सगळा विशेष वैभव जावन आशिल्ल्या आराधना आयच्या दिसा सन्निधानात चलचे आसता.
इत्या खातीर म्हळ्यार हांगा विशेष भक्तीन श्रद्धेन मस्त वर्स पुढे रामतारक मंत्र जावन घेवन आव्हान जावन घेवन तुगेले सन्निधानांत हांगा तुका विशेष बंगराचे एक रामाले पंचायतना जावन आशिल्ले एक बंगराचे एक पेंडंट तुगेले सन्निधानाक समर्पण केलें ताजे उद्देशपूर्वक जावन घेवन आमगेले आताना ह्या दिसाक वैभवार ही आराधन करून घेता असं म्हणून आमी लेखताय कित्याक म्हळ्यार तुगेले अनुग्रहानाशी हे कार्य खंयचेय जायना म्हणटना तुगेले अनुग्रह आसल्यार मात्र हे कार्य चंद रितीन जाता म्हणून जाल्यार पूर्ण विश्वास आमकां तशी तुगेले सन्निधानान तूं भक्तीन श्रद्धेन प्रार्थना करून घेवन आडळित वर्ग भजक वृंद तशें वैदिक वृंद तुगेले चरणार प्रार्थना करून घेता देवा आयच्या दिसा जावतले विशेष जावन आशिल्ले अयोध्यान तूं जावचे आशिल्ले राम प्रतिश्ठे विशेष पर्वकाल तुगेले सन्निधानान प्रार्थना करून घेवन आमी कार्य प्रारंभ केलेले कडेन ते चंद रितीन ते कार्य जावका मुखारसून रामान थंय संतोषार राबून घेवन सक्कड भजकांक अनुग्रह करचे तशें जावका कोण ते सन्निधान वता गे तांकां सक्कडांक उत्तरोत्तर अभिवृद्धी तांगेले मनांतून सर्व अभिश्य सिद्धी जावं तशें अनुग्रह कोरका आनी तुगेले सन्निधानांत आमी भक्तीन श्रद्धेन आयच्या दिसा केलेले आराधन करतना आजचे परिपूर्ण सानिध्य जाल्यार ह्या स्थानाक मात्र न्ही आमगेली अयोध्यान त्यो जावतले रामप्रतिश्ठाकाय विशेष जावन आशिल्ले तुगेले अनुग्रह प्राप्त जावका आनी मुखारसून ह्या आराधन केलेले मात्रान आमगेले सगळे पेंटेक भजक वृंदाक आडत वर्गाक वैदिक वृंदाक त्या मात्र न्ही लोकाक कल्याण जावं तशी तूं अनुग्रह कर चंद रितीन ह्या कार्य आमगेले हातान काडून घेवन हाचे संपूर्ण श्रेयस आमगेले सगळे देशाक मेळचे तशी विशेष जावन घेवन तूं अनुग्रह कोरका म्हणून भक्तीन तुगेले चरणारी प्रार्थना करून घेताय ओम देवी माच देवा आरंभी वंदीर अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीर अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीर अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीर अयोध्येचा राजा भक्तांची काजा भक्तांची काजा पावत से भक्तांची काजा भक्तांची काजा पावत से आरंभी वंदीर अयोध्येचा राजा आरंभी वंदीर अयोध्येचा राजा भक्तांची काजा भक्तांची काजा पावत से आरंभी वंदीर अयोध्येचा राजा
अयोध्येचे राजा पावतसे महासंकटे निर्वाणी पावतसे महासंकटे निर्वाणी पावतसे महासंकटे निर्वाणी पावतसे महासंकटे निर्वाणी राम नाम वाणी राम नाम वाणी उच्चारित राम नाम वाणी राम नाम वाणी उच्चारित आरंभे वंदेन अयोध्येचे राजा आरंभे वंदेन अयोध्येचे राजा आरंभी वंदेन अयोध्येचे राजा आरंभी वंदेन अयोध्येचे राजा आरंभी वंदेन अयोध्येचे राजा आरंभी वंदेन अयोध्येचे राजा उच्चारित राम होय पापक्षय उच्चारित राम होय पापक्षय उच्चारित राम होय पापक्षय उच्चारित राम नाम राम उच्चारित राम नाम राम उच्चारित राम होय पापक्षय उच्चारित राम होय पापक्षय पुण्याता नित्य पुण्यभूमी आरंभे वंदेन अयोध्येचे राजा आरंभे वंदेन अयोध्येचे राजा आरंभे वंदेन अयोध्येचे राजा पुण्यभूमी पुण्यवंताचे आठवे पुण्यभूमी पुण्य आठवे पुण्यभूमी पुण्यवंताचे आठवे पुण्यभूमी पुण्यवंताचे आठवे पापियन आठवे पापियन आठवे काही केला आरंभे वंदेन अयोध्येचे राजा आरंभे वंदेन अयोध्येचे राजा भक्तांची आकाल भक्तांची आकाल पावत आरंभे वंदेन अयोध्येचे राजा आरंभे वंदेन अयोध्येचे राजा
तुझे मन पालटेना मन पालटेना काही केला तुझे मन पालटेना मन पालटेना काही केला तुझे अयोध्येचे राजा भक्तांची आकाला भक्तांची आकाला पावत और मे वंदे अयोध्येचे राजा और मे वंदे रावणाची नाडी जाळी रावणाची नाडी जाळी हनुमंता महाबली हनुमंता महाबली माझा नमस्कार दया माझा नमस्कार दया माझा नमस्कार दया माझा नमस्कार वारंवार निरंतर वारंवार निरंतर हनुमंता महाबली हनुमंता महाबली रावणाची दाढी जाळी रावणाची दाढी जाळे रावणाची दाढी जाळे हनुमंता महाबली हनुमंता महाबली करुणी उड्डाण उड्डाण करुणी उड्डाण
शोधन केले लंकेचे शोधन केले लंकेचे शोधन हनुमंता महाबली हनुमंता महाबली रावणाची दाढी जाळी रावणाची दाढी जाळी हनुमंता महाबली हनुमंता महाबली जाळीएली लंका जाळीएली लंका जाळीएली लंका जाळीएली लंका जाळीएली लंका म्हणे तुका धन्य धन्य म्हणे तुका धन्य धन्य म्हणे तुका हनुमंता महाबली ಸಕ್ಕಡ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ.
आईचे विषय तू एक 2 उत्तर उरलो का म्हणून सांगून हांगा तुमगेले राबला. सो आईची दिसू कसं म्हळ्यार हें विशेष न्ही, हें विशेष तू विशेष कसं म्हळ्यार कितली की 1000 वर्साचे आमगेले कसं ते राम जन्मभूमी खातीर आमी कितली की 1000 लक्ष जनांना तांगेले जीव दिलेलो आसा. तांणी ते राम जन्मभूमी आमगेले मालगड्यान वापस जाता की ना म्हणून तांकां तेवूय एक संशय आशिल्लो. बट आमगेले आत्ताचे जनरेशनाक तें पळोवचें दोळ भरून पळोवप तें एक सौभाग्य आमकां मेळ्ळेलें आसता. ताका ते श्री रामचंद्राक कितले रणी म्हूण सांगून आमी सांगल्यार तें पावना. कित्याक म्हळ्यार ह्या वैभवा विशयी 1000 जीब आशिल्ले ते आदिशेशाक सांगू जायना ना तेले विशयी एक जिब्याचे हांव कसो सांगू वयता. सो इथं म्हाका सगळे गांव सगळे उत्सव सो हें जाला कसं म्हणटा डेकोरेशन जावन हांव म्हाजी घर करता कोण हांगा वेंकटराम देवळा येताना एक 2-3 कडेन राबोवन मिठाई वांटिली. सो म्हाका दिसलें हें रामराज्य म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आज दाखोवन रामराज्य सुरू जाता म्हणून म्हाका एक मालगड्यान सांगिल्लें. सो म्हाका तेन्ना ते बद्द म्हूण दिसणी. जाल्यार आईची हें मोहल पळयतना हांगा मात्र न्ही आमगे सगळे देशाचे मोहल पळयतना ते अक्षरशः बद्द जावच्या उत्तर आसा म्हूण सांगून आमकां कळटा. तशीच हांगा रथबिदीन तुवें गीत रामायण कार्यक्रम जाता आसा. तशीच हांगा होम जाता आसा रामरक्षा होम. तशी आमगेले ह्या विठोप रखुमाई देवस्थानांत हांगा पनवार वांटिता आसा, स्वीट्स वांटिता आसाची आनी व्हड LED घालून जैन ते पळोवन बसतर आसा. इथं म्हळ्यार घर कडेन आमी टीव्हींत पळयता त्या विशय न्ही. जाल्यार हांगा एक 100 जाणां लोटू ते पळयतना ताजे एक उल्हासू विंगड. सो तसले एक नमुन्याचे आयच्यो दिसू आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळानची रामलल्लाले प्राणप्रतिश्ठा जावचें आसा. सो ते दोळ भरून पळोवपाक म्हळ्यार एक इच्छा सगळ्यांकय आसा खंडीत. सो असले LED घालेले निमित्ती हें ओटू बसून पळोवचें एक व्हड अवकाश जाता. सो ह्या देवस्थानाच्या आडळित मंडळीक मिगेले आनी आमी आमगेल्या समाजा तर्फेन मस्त धन्यवाद दितर आसा. विठोप देवस्थानांत आज कसं पुरो अरेंजमेंट आसा म्हणून सांगून तुमकां दाखोवत आसले प्रयत्न आतां करता आसा. हांगा तुमी मागशी पळयता आसाची एक व्हड LED स्क्रिना व्यवस्था केलेलो आसा. सक्कड समाज बांधवान ओट्टू जावन हांगा ओटू बैसून वता एक देवालय प्राण प्रतिश्ठा जावचें आसलें एक पळोवका म्हणल्यार एक उद्देशान हांगा तुमी LED स्क्रीन पळयता आसाची. पुरे जन हांगा बैसून घेवन ह्या LED स्क्रिनार नेर प्रसार पळयता आसाची. तशीच हांगा खाणा व्यवस्था केलेलो आसा. श्रेयस स्वीट्स तुलान हांगा विंगड आयटम्स हांगा रेडी जालेलो आसा. समोसा आसूं येता, जिलेबी आसूं येता आनी एक स्पेशल स्वीट पतीसा म्हणल्यार तसलें एक स्पेशल स्वीटय हांगा आसा. हांगा येयले सक्कड भक्त बांधवांक त्या एक खाणाच्या व्यवस्था हांगा आसा. तशीच हांगा तुमी पळयता आसाची रोडारी आमी हांगा आईल सक्कडांक हें एक स्वीट वांटून एक खूश पोवचें आसलें एक क्षण पूरे जनाक स्वीट दिवन आज आमगेले एक देवालय एक प्रतिष्ठापन अयोध्यांत जाता आसा. आमी पूरे जनान ओट्टू मेळून आयच्या दिवसाक एक दिपावळी म्हणून सेलिब्रेट करता म्हणून सांगून आमगेला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीन मागीर सांगिल्लें आसा. ताजे प्रकारी हांगा पुरे अरेंजमेंट आयच्या दिवसांत जाल्लेलो आसा. आमी एकडे वचून पळय हांगा कसो पुरो अरेंजमेंट आसा म्हणून सांगून. हांगा सांगिल्लें म्हणकेच हांगा तुमी पळयता आसाची फुल्ल अरेंजमेंट जाल्लेलो आसा. हांगा प्लेट रेडी आसा. आयला पुरे जनाकय वांटूच तसले एक कार्यक्रम हांगा जाता आसा. हांगा तुमी पळयता आसा समोसा उनो समोसा हांगा रेडी आसा. तशीच हांगा जलेबी पतीसा म्हणल्यार तसले विंगड स्वीट हांगा मस्त वॉलंटियर्स हांगा काम करता आसाची आयच्या दिवसांत. हें एक खुशी पुरे जाणां लोट आमी वांटू का म्हणल्यार तशी पुरे जनाक स्वीट वांटून सेलिब्रेशन आतां जाता. आमगेले यूथ ऑफ GSB टीमाचे नागेंद्र शेणे हांनी हांगा वॉलंटियर करूंक हांगा राबिल्ले आसाचे. हांगे लागे एक ಸ್ವಲ್ಪ उलोया आमी. नागेंद्र हांगा कसो पुरो व्यवस्था केलेलो आसा. पळय श्रेया स्वीट्स तांगेला आमकां गोत आसा. तांणी खंयचे एक आमगेले एक कार्यक्रम म्हणटाना तांणी येद्रा येवन आमी तांगेले एक सेवा करतात. तांणी आमगेले स्वाम्याल कार्यक्रम आसो देवस्थाना कार्यक्रम आसा. तशीच ह्या पंता ह्या राम मंदिराच्या प्राणप्रतिश्ठा कार्यक्रमाकय विठ्ठप देवस्थानांत तशें आमी एक कार्यक्रम दवरता म्हणटाना LED तो डायरेक्ट लायव्ह पळोवत तसले एक अवकाश कोण दिला म्हणटाना तांणी म्हळ्यार हांगा येयल्ल्या भक्तांकय आमी खाण तांगेल्याचे स्पेशल जावन अशे 3 नमुन्याचे आयटम तुमी पळयता आसाचे त्या दिल्लेलो आसा.
ते देवस्थान आयिल्ल्या मात्र न्ही कोण ह्या रोडार वता पळय VT रोडार कोण वता तांकां रब्बोन तांगेले स्कूटर जाल्यार बाईक जाल्यार कार जाल्यार रब्बोन गॅम म्हूण सांगून तांणी खंयचे जे आसा पुरो आमगेले म्हळ्यार जाती धर्म कसले सोडून भाशा पुरा सोडून आमगेले जन तांणी रामभक्त जाला पुरो तांकां आमी आपोवन गेयाचे आमगेले एक आतिथ्य म्हूण आमी तांकां दिता आसाची तशें जन एक संभ्रमान तो भाग घेता आसाची बारी खूश जातास. मस्त धन्यवाद नागेंद्रಣ್ಣ पळयतना ಖುಷಿ जाता हांगा एक पुरे जना लोट आमी ಒಟ್ಟು मेळून एक सेलिब्रेशन आज दीपावಳಿ कोरका म्हणला हाजे विशयार हय आज संजवाळे हांगा दीपालंकार आसा देवस्थानांतू मागीर आमी नगर भजन लेखिल्ल्या कोरका म्हणून त्या जाय न्ही म्हळ्यार सुरक्षिते कारणान त्या सोडल्यार संभ्रम तशी आसा दनपार जेवण देवस्थानांत आसा मागीर तुमी पळयता आसा पळय रोड ब्लॉक जाला म्हळ्यार आमी जनाक वच्चे जनाक राबोवन गेयाची म्हूण रोड सायड आमगेले हांगा रोडा सायडांतू घालला आमी फुटपाथा वयरी घालला तशान एक श्रेया स्वीट्स आनी रामभक्त ಒಟ್ಟು जावन संभ्रमांत भाग घेतला. आमगे लोटात हांगा विठोब देवस्थाना वॉलंटियर काम करता आशिल्ल्या सुमा पंडित हांणी आसताची हांगे लागी एक ಸ್ವಲ್ಪ उरलया मागीर कितले खूश आसा आज एक वॉलंटियर करता आसताचे आज एक व्हड संभ्रमाचे एक दिवस आमकां ह्या वॉलंटियर करचे कितले खूश आसा. म्हाका खुशी येता सकाळी प्रार्थनेक येयली टायम जालेले कळ्ळें 1:30 जाले काही आयचे दिवस म्हळ्यार आज मुगेल पार्लर वरके बंद केला हांवें तितले खुशी जाता आसा आज आमगेल देवस्थाना वरके रामालयाचें भजन जाता आसा सकाळी दाखोवन तशी मस्त खुशी जाता म्हाका. आमगे लोटात विठोब देवस्थानाच्या विठोब माम आसा विठोब माम आज विठोब देवस्थानांत एक संभ्रम वातावरण पळयता आसा आमी इतले जण ಒಟ್ಟು मेळून एक स्वीट वांटून की येतल वतला पुरे स्वीट वांटून आज आमगेले एक देवस्थान थंय अयोध्यांत जाता आसा आज आमगेले रामलल्ला थंय येवन बैसता म्हूण सांगिल्लें एक खुशी आईचे कसं पुरे कार्यक्रम घालून घेतले विठोब देवस्थानात. ಜಿತೋಫ್ GSP ತಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ आज सकाळ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ झाला 8:30 भजन स्टार्ट झाला विंगड मंडळी त्यांनी येऊन भजन करता असायची 1 घंट्याक साधारण 1 घंटा लागी पण हांगा ते अयोध्यांत प्रतिष्ठा जातरी महापूज जावन अन्नसंतर्पण असं सार्वजनिक अन्नसंतर्पण तदनंतर सांजवेळी 6 घंट्याक आपस भजन स्टार्ट जाता 6 तोकोन 8 घंटे ताई विंगड मंडळी त्यांनी येऊन भजन करताची तदनंतर 8 घंट्याक रात्री पूजा तदनंतर पळारा व्यवस्था केला तशीच पुरा जनाक अनुकूल जावं म्हणून आमी हांगा LCD स्क्रीन घाला तशी जानपुरा येवन पळयता आसा तशीच आमगेले श्रेया स्वीट्स आनी आयल्यांक पुरा जनाक स्वीट विंगड आयटम पुरा वांटिता आसाची दनपार अन्नसंतर्पण आसा तशीच रात्री पूज जातरी आमगेले पनवार आसा. आता आमगे लोटू कृष्ण कामत माम आसाची हांणी हांगा बैसून LED स्क्रीनार नेर प्रसारू पळयता आसाची हांकां ह्या संभ्रमान भाग घेवन कशें दिसलें म्हणून हांगे लागीं ಸ್ವಲ್ಪ उलोवन कळून घेवया. कृष्ण माजी हांगा इतले पुरो अरेंजमेंट केलेलो आसा विठोब देवस्थाना तर्फेन तशीच नेर प्रसार हांगा बैसून पळयता आसाची कितले खूश आसा आज आमगेले रामलल्ला प्रतिश्ठा थंय अयोध्यांत जाता अशें. म्हाका भारी संतोश जाता कित्याक म्हळ्यार आमगेले पुर्वी काले पुरा पुण्या कामाचें एक प्रतीक म्हूण हें दिसता. दोनीच कसां म्हळ्यार आमगेले समस्त हिंदू समाजाक महापुरुश जावन महातपस्वी आमगेलो भारताचो प्रधानी जावन आयिल्लो आसा नरेंद्र मोदी ताका तपस केलेलें एक फल गी आनी तागेले मन इच्छा आशिल्ली कसा की त्या कोरका म्हळ्यार एक आमगेले एक हिंदू संस्कृती खातीर आमगेले हिंदू संस्कृती व्हड डोका हिंदू म्हळ्यार कसं म्हणून जगताक कोळका म्हळ्यार विशयान तो जगताक चितो एक आधार जावन आमगेलें राष्ट्र कसलें आमगेलें संस्कृती कसलें म्हळ्यार विशयान तूं सगळ्यांक मनवरी करून दिलो मनीसू आनी आमगेल्या देशा खातीर ह्या सांस्कृतीक कार्यक्रमांत हिंदू खातीर जावनूच म्हणून हें म्हण न्ही सगळ्याक जाल्यार हिंदू संस्कृतीक आशिल्ली ताची वैशिश्ट्य कसलें म्हण दाखोवन दिवचे खातीर प्रतीक जावन ताणें एक राम मंदिर निर्माण केलेलें आसा ताका सहयोग दिलेलो कितलींय जाण आसाची ताजी श्रेय पुरो आमकां पावला. ह्या पुण्यभुमींत आमी जन्म आयिले हाजी पुण्य आमकां मेळ्ळा आनी एक रामराज्या तर्फेन आमी वता आसाची हेंच एक रामराज्य हाजी मिती आमकां सगळ्यांकय हिंदू सोसायटीक तांकां आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धी जावन मुखारसुनी देशांत आमगेल्या हिंदू संस्कृती व्हरची तशी सेव करची म्हळ्यार एक इच्छा हांव प्रकट करता तांतूं हांवूय भागी जावन आसा. हांवें सांग दुखोवन समाज सेवक जावन काम करता आसा जाल्यार आमी हिंदू संस्कृती केन्नाय सोडून वचचे नाची आमगेले मलगडचारू देव दैवाले कसलेच की तें आचरण पुरो करून आनी सगळें आमी भागी जावं काय म्हूण हांव सगळ्यांक मागून घेता.
मस्त धन्यवाद आमगे लोट इतले उडवलेला थँक्यू आमगे लोटात जया रावमाई यांनी आसाची हांनी हांगा बैसून नेर प्रसार LED स्क्रीनार पळयत आसाची तशी ह्या संभ्रमांत भाग घेतलेलं असं कशें दिसतास कशें दिसता निमगू जाना तें कित्याक म्हळ्यार तितलो खुशी ताका वर्ड्स पावना ते एक्सप्लेन करूंक रामा मंदिर म्हळ्यार आमगेले देव पुरातन करून आमी प्रार्थना करून विश्वास दवरलेले देव तें आजी प्रतिश्ठ जाता म्हणटना कोणाक खुशी जायना मनीस आशिल्ले पुरा जेन्ना खुशी जाता मनीस जांग तो न्ही रामराज्य सॅक्रिफायस केलेले मनीस पेरंट्सा खातीर जना खातीर सक्कड खातीर पुरा दृश्टीर पळयल्यार तो परफेक्ट न्ही ताका आमी प्रार्थना करतले आनी कोणा करचें न्ही आमगेले एक जल्म सार्थक जाल्ले म्हण की दिसता म्हाका हांवें म्हळ्यार एस्ट्रॉलॉजी ह्या सगळें शिकल्या सूर्यवंश रवी म्हळ्यार सूर्य न्ही सूर्यवंश जाल्लो म्हणटना श्रेश्ठ म्हणून लेख कोण सूर्यवंश दत्ताची कोण नंबर 1 म्हळ्यार बाय बर्थ डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 आशिल्लो रामा म्हणके म्हळ्यार सॅक्रिफायस करून स्ವಂತ प्रयत्न वैरवचे मनसे तांणी कोणय दव नंबर 1 कोणय दव तांचो राम नंबर 1 न्ही आनी कसो जावं आमकां आमगे लोटात सुब्राय नायक माम आसाची हांकां आयची संभ्रमान भाग घेवन कशें दिसलें म्हण निमगुया नायक माम हाजी विठोब देवस्थानांत इतलें एक अरेंजमेंट केलेलें आसा नेर प्रसार आसूं येता हांवें आईल भक्तांक एक स्वीट वांटून एक संभ्रमाचರಣೆ जत्ता सांगा आनी तूं भाग घेवन कशें दिसलें भाಳ खुशी जाता आसा हांव सकाळींची 6 गंटे कडेन येवन चमकला आनी आत्ताय हांगा स्क्रिनार पळोवका आनी कशें म्हळ्यार हें एक अरेंजमेंट लायक जेनाक बसच्याक लायक जाता आनी आयकुच्याक लायक जाता तें जावन खुशी जाल्ले ताजे खातीर जावन हांव आत्तां हांगा आयलो आनी तेवय कसो म्हळ्यार हे एक संभ्रमाचे विशय हाजेर मस्त जनांक खुशी आसा आतां आनीकय मस्त जन येवच्या पुरोचे आनी तशीच आनी श्रेयस तांणी 2-3 आयटम हांगा जनाल खातीर दिला आयल पुरो जाणाक कोण हे रोडार दाखोवन वता की तांकां पुरा जनाक तांणी स्वीट वांचून सगळे एक आमगेले जनाक हे खुश कोरका आनी हे एक टायम आसा न्हू हे आमी विसरचे जायना ते टायम कशें आमी स्वतंत्र 1947 15 ऑगस्ट स्वतंत्र म्हणटा की तशीच ताजी तितले इम्पॉर्टंट आनी आमकां केन्नाय ह्यो दिवस आमी प्रति वर्स आनी अशींच संभ्रमार आचरसून हे देवाले पात्र जावका आनी तितले मात न्ही म्हळ्यार तुमी हांगा यूथ ऑफ GSP तांणी लायक ते अरेंज केलां ते जावन आनी मालगड मनशांक आनी येवन बैसून पळोवच्याक लायक जाता आसा ताजे खातीर तुमकां हांव धन्यवाद आमगे लोटात उपेंद्र भट मामांक तुम्ही पळयत आसाची एक वॉलंटियर सेवे करता आसत आनी तांगे लागीं उल्लोच तसो एक प्रयत्न आमी आतां कोरया उपण हांगा वॉलंटियर सेवे करता आसा पुरे जनाक स्वीट आनी पुरे वांटीत आसा कितले खुश आसा हांतू भितर भाग घेवन आतां मस्त खुशी जालें येत दोळ्यान आनंदील खुशी आतां ह्या दिवच्यान तूं सकाळी सक्का जनान घेवन घेता पळय आतां कोणय जेवो खंयचे जाती जेवो खंयचे जेवो सक्का जेवण घेवन वता आसाची चंदार खावन हांगा रब्बून लायक जाला जय श्रीराम म्हणून सांगून वता आसाची एक जोरान जय श्रीराम येवका जय श्रीराम आमगे लोटात विठोब देवस्थानाचे हनुमंत कामत हांणी आसाची हांगे लागीं एक सलपुलय हनुमंतण्णा हाजी विठोब देवस्थानांत इतले पुरे अरेंजमेंट्स केलेले आसा कसो पुरे अरेंजमेंट हाजी केलेलो आसा म्हळ्यार हाजी आमचे एक व्हडली दिवस 80 वर्सांचे तपस हाजी रामाला पटाभिषेक जाता आसा तेन्ना नरेंद्र मोदीन सांगिल्लें आसा तुमी पुरा जाणां काही अयोध्या येवचें जायना थंय जावन तुमी तुमगेल्या गांवांचे देवस्थानांत जेनाक जाय जाल्यार एक पुजेचे तांकां पळोवचे जावचे अरेंजमेंट कर का म्हूण त्या खातीर आमी पुरो एक बसून निश्चय कशी केली म्हळ्यार जेनाक एक देवस्थान येवका जाल्यार तांकां घरकाड बसून त्या रामोत्सव पळोवचे जायना त्या खातीर आमी LED स्क्रीन घालून जेनाक पळोवचें अरेंजमेंट केलें तशेंच सकाळ लागून आमगेल्या विठोबा रुक्मिणीक पावमानोत्सव अभिषेक आतां थंय पट्टाभिषेक जाता हांगा पुजा तसले अरेंजमेंट ताजे मागीर आतां सकाळी 8 सुकून हांगा जैन येता आसाची तांकां सना एक खुशी दिवस तशी तांकां जिलेबी मागीर त्या मिल्क पेडा समोसा
बदाम दूध पुरा म्हणल्यार कशें म्हणल्यार असली एक चान्स लायफान एका फावटी मेळचे पण 85 वर्सांचे एक तपस्या आज राम येवन तेगेल्या जन्मस्थानान तूं बसत म्हणल्यार ताका पळोवचें आमी आमकां एक देवान ते एक पळोवचें आसलें भाग्य दिला न्हू म्हणजे एक संतोष तशें त्या देवस्थाना भाग्यान तूं देवस्थानाक येवका जनांनी देवाल पट्टाभिषेक पळोवका आमच्या पुरा जनाले एक मनोकामना पूर्ती जाला तशें पुरा जनान तो पाळ घेवची तशें जावका म्हणल्या खातीर इतली पुरो अरेंजमेंट केला आनी तो देवस्थाना वटू आमगेला यूथ ऑफ GSP त्यांनी आमकां सहकार दिला कशें म्हणल्यार हांगा जावचें तसलें हें ज्ञान पावका म्हणचें तें जावन हांव यूथ ऑफ GSP बारे आभारी आसा आनी तो आयले भक्ता जनाला आयच्या दिसान मना कसाल मागता की त्या पुरो त्या रामो पूर्ण करून दिवो म्हणून आमगे लोटत सुरेंद्र शेणे मामस हंगा विटोप देवस्थानांतू हे संभ्रमांतू भाग घेतलेलं असं तशीच भजने सेवे सकाळ तुला जाल्लेलं असं ह्या सगळे विषया ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ सांगची म्हण जाल्यार हे कसले म्हळ्यार हे आमचे एक योगच पळय हे 85 वर्सांत आमी राखून आयिल्लो तसलो आमगेले कितली की तलेमार आमगेले मालगडे आनी राखून आज वो योग आयलो आसा वो आमगेले जन्मांत आमकां पळोवची योग आसा की म्हणचेच पळय तो एक व्हड विशय सगळे देश मात्र न्ही सगळे हिंदू जना हांगाच पळय खंय की थंय पुरो सकड हे संभ्रम करता आसा ती हे आमकां आसूच योग आमगेले खंयची पूर्वजन्मा पुण्यात आयले की आमकां म्हणून गोतना हे इतले वेगळे आयले म्हणून पळय ते एक व्हड विशय हे आमकां भजन करूंक म्हळ्यार आमी एक दीस भजन करुया म्हण तशें करून केलेलें तितलें
भार लायतना प्रोग्राम पळय जेन्ना पळय तशें जालें आनी बारीकूच जेनाक जय श्रीराम आमकां हे एक अवधींत हे आमगे रामललाल प्रतिश्ठे पळोवचें मेळ्ळेलें पळय बदल सांगचे जाल्यार आमी भयंकर पुण्यवंत भयंकर भाग्यवंत म्हणत ही एक रामलीला ललाली प्रतिश्ठा ह्यो केन्ना जातकी केन्ना मेळटकी म्हूण आमी राखून बशिल्ले काय आमकां आज भारी खोश जाल्या तांतूय आमगेले विटोप देवस्थानांत म्हगेले बामण म्हगेले संगात आसची तांणी विटोप देवस्थानां ट्रस्ट जावन आसची त्या एक परिसरां भितर आमकां येद्दी व्हड एक परत दवरनो तांत आमकां इतली जाणां पळोवचें मेळ्ळें भाग्य आसा पळय ते भारी एक नमन्याचें आमकां भारी चांग जालेलें आसा हे आमगेले युथ ऑफ JSP ना इतली छंद करून आमकां ते रामललाल प्रतिश्ठा एक ते आमकां अयोध्या वचून पळोवचें जातले तो आमगेले मोदीजी जेवो आमगेले तो योगीजी जेवो तांणी आमगेले येद्दू रेवन उलयता अशें आमकां म्हाका बद आनंद बाश्प जालें आमकां वारडीक जावन 50 वर्सां जातरस 50 वर्सां एक संतोष म्हाका कितले की ताजे पयशे चड संतोष म्हाका हे रामललाल प्रतिश्ठा आज हे परदेर पळयतना बद म्हाका आनंद बाश्प आयिल्लें आसा इतली खोशी जाली की देवा हीच खोशी आमगेले सगळे हिंदू धर्म आमगेले सगळे भारत देश सगळे सदृढ जावन आमगेले एक श्री रामान कशें तेगेलें तें रामराज्य ताणें स्थापन केलें की तसलें रामराज्य आमगेले सगळे भारत देश येवन आमगेले धर्मोद्धार आमगेले धर्म प्रचार भारी लायक जावन आमकां सगळे जाणां बरें जावं म्हणून हांव देवा लागीं ह्या वेळार मागता आसा सकड़ा अंकाय जय श्रीराम जय जय श्रीराम श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय श्रीराम इतले वेळ तुम्ही पळयले हांगा विटोप देवस्थानांतू कसं एक संभ्रम आशिल्लो आज ही रामलल्लाल एक प्रतिष्ठे अयोध्यांतू जाल्लेलो आसा 85 वर्सां तुलान राखून आशिल्लो तसो एक क्षण आज ही त्या एक संपन्न जाल्लेलो आसा सक्कड जनाक चांग जावो आनी रामराज्य प्रारंभ जाता म्हणून सांगून एक विश्वासारी सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु म्हणून सांगताची जय श्रीराम म्हणून सांगता इतले वेळ आयचे कार्यक्रम पळयले खातीर मस्त धन्यवाद. राम ध्यान सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर सुंदर अति सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर सुंदर अति सुंदर सीताराम सुंदर राम नाम सुंदर राम ध्यान सुंदर